बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां माये मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आयज सोनवार जावन आसा म्हणटोच सायबीण माये कडेन आमी विनंती करता. पूण आयज एका सांता भक्ताचेंय फेस्त आसा, ताचे कडेन आमी विनंती करया ताणें आमकां राखची आनी सांबाळची म्हणून. पूण ह्या दिसांनी आमी भाग्यवंत आंतोनीचे फेस्त समारंभाक नोयेनां स्टार्ट केलेली आसा. तर तोय आमचे पासत मागता आनी विनंती करता. तर ह्या सगळ्या सांत भक्तांक मनांत धरून आनी आमची काळजां उक्ती करून देवाचे बोगसणे आतां आमी गायन करून मागया. तकल्यो बागोवन वो आशिर्वाद घेवया. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाचे जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. काकळूत सरा देवा, आमी भोव असोक भुरगीं तुजीं. देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास कोत्ताना तिचे विणवणेन आमचे असोकतायेक आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी काळजान थावन आयकून घेवया. भाग्यवंत पावलोन तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या देवा मुखार आनी जिव्या आनी मेल्ल्यांचो नितीदार जावचो आसा त्या क्रिस्ता जेसू मुखार ताच्या येण्याच्या आनी ताचे राजवटकेच्या नांवान हांव तुका हो हुकूम घालतां. ताचो निरोप परगट कर. वखदार आनी वखदा भायर परतून परतून सांग. विवाद करून मनांत रिगोय. कडकडोवन दाखय. तांच्या गिन्यानाक उलो मार. पूण सगळे सोंसणीकायेन आनी शिकोवण दिवचे मनान तशें कर. असलो काळ येवंचो आसा की मनशां रोग बरे शिकोवणेक उपकटली आनी तांचे कान कोरजोन नवला शिकोवचे आशेन आपणाकूच मानतात तसले एकाक एक गुरू विंचून काडटली आनी स्वताक कान बरे करून गोपां ताळां आयकूंक वेतली. पूण तूं जागृत राव. येता तितलेय कश्ट दोग धीर घेवन सोंस. शुभ वर्तमान परगटूंक भार घे. तुज्या मुण्यारपणाचे कायदे बरे करून पाळ. हांव जाल्यार आतां बिजयलोली बोली कसो आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलो. धांवची आसली ती वाट हांवें धांवन काडली. हांवें बोवात सांबाळलो. शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सोर नितीवंत मनश भितर त्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाकाच न्हय पूण ताजे येण्याक उतरेकतात तितल्यांकूय. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, म्हजे वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगटचोलें
आमी म्हणया म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगटलें. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. दीसभर तुजे मोहिमेचें किर्तन करता. म्हजे म्हातारे पिरायेंत म्हाका पयस घालूंक नाका. बोल म्हजें विरलें म्हूण म्हाका सांडूं नाका. जबाब म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगटलें. हांव कदींच विस्वास सोडचो ना. अदीक अदीक तुजी स्तुती करीत रावतलो. म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. जबाब म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगटलें. सर्वेस्पराचें बोल वखाणीत वेतोली. तुजें सर नाशिल्लें प्रमाणीकपण परगट करतली. देवा म्हजें तन्ने पिरायेंतावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुजे वचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसा. म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगटलें. तुजे विश्वासी मोगा पासत देवा म्हज्या विण्णो वाचून स्तोत्रांनी तुका दिन वाचतलो. तुजे मानाक किन्नोरी घेवन गितां गायतलो. इस्रायलाच्या पवित्र देवा. जबाब म्हजें वोंट तुजें प्रमाणीकपण परगटलें. उद्गार खुशे मोनान जी कोण गरीब ती कोरेंच बागी. सोर्गीचें राज कोरेंच तांचें. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. आपले शिकवणेंत जेजून उरपोंजेक म्हणलें धोर्मशास्त्रां विशीं चतूर रावात. लांब लांब आंगावली घालून भोवंक, तिंट्यार सलाम घेवंक, देवस्थानांनी वयले जाग्यांचेर बसूंक आनी जेवणाक पयल्यो स्वातक घेवंक तांकां जबरूच बरें लागता. लांब मागण्यांचीं फिसां घेवन विद्वांचीं घरांदारांत ते खावन उडयतात. तांकां तेवून लांब जोडटी फाव जातली. आनी जेजू धोर्म पेटे मुखार बसून लोक कसो पेटेंत दुडू घालता तें चोत्रायेन पळोवन आसलो. आनी सोबार ग्रेस मनीस खूब दुडू घालताले. तेन्ना एक दुबळी विधवा आयली आनी तिणें 2 सुपुर्ले नाणे एका पावा इतले तातूंत घाले. आपल्या शिश्यांक आपोवन हाडून ताणें म्हणलें, पेटेंत दुडू घातल्या तितल्याय भितर हे दुबळे विधवेन अदीक घातल्या. तर सगळ्यांनी ओगलें आसलें तांतलें घातलें, पूण आपल्या दुर्बळपणांतलें आसलें तितलेंय आपल्या जेवणा खाणाक जाय आसलें तें लेगून हिणेन घातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आमकां अशें दिसता की देव पळयना. ना, देव सगलें बारकायेन पळयता. भायलेंच न्हय पूण भितरल्यान पर्यंत आमचे मदें कितें चलता तें तो जाणो.
आतां हे धर्मशास्त्री हे धर्म परगटनात जे तांचे आसलेले फारिजेव सादुकी हे कशे भशेन जियेताले फकत भायल्यान शो भितरल्यान ते सारकें नासले तें ताणें आमकां दाखयलां. तांकां मान जाय आसलो, तांकां म्हणना तो पदवी दाखोवंक जाय आसली आनी तितलेंच न्हय गरिबांक लुटून उडोवपाक. आतां थिंचो ताणें तुळना केल्ली आसा. हे जे धर्मोंत मनीस आनी ही सादी विधवा बायल कसलें अंतस्करण तिचे मदें आसलेलें. तिका पोटाक पर्यंत जाय आसलेलें तितलें पर्यंत तिणें तें पेटेंत घातलें. कोणाक म्हणून ताणें दिलें? देवाक दिलें. आनी देव हें सगळें पळयता म्हणून जेजून आमकां सांगलां आनी तिका देव त्या प्रमाणे बक्षीस दितलोच. आतां असली शिकवण आमकां जेजून दिलेली आसा. पूण पळय पावलू कितें कोत्ता पळय तो. हें आतां पावलूचें निमाणें म्हणना तूं वेळ तो ह्या फुडें मोत्तलो, तो म्हणना तूं ह्या संवसारांतलो वेतलो. पूण वेताना तो दुसऱ्यांकूय शिकवण दिता. जशे भशेन जेजून आपल्या शिश्यांक सांगलें कशे भशेन जिवंक जाय आनी तांकां आपलो पवित्र आत्मो दिलो, तेच भाशेन पावलूय जो ताका देवान पवित्र आत्मो दिल्लो त्या पवित्र आत्म्याचे प्रेरणा तो सगळें कोत्तालो आनी हे भाशेन तो दुसऱ्यांकूय शिकयतालो. आतां तो तिमोथाक सांगता, आतां हांव वेतलो खरो पूण तूं आसतलोय, तूं हो सगळो वावर फुडें व्हर. आनी कसो वतलोय? देवाक एकवटोन. देव तुका गोठाय दितलो. जशे भशेन देवान म्हाका दिलेली आसा तेच भाशेन तोय तुका दितलो. कित्याक तो आमकां मागीर हें सगळें आमचो वावर पळोवन आमकां जें देवान येवजिल्लें आसा ते भाशेन आमकां मेळटलें. भयणीनो आनी भावनो, आमी हें सगळें आयकलेलें आसा. आमचें अंतस्करण एकदम नितळ निर्मळ आसा आनी भितरल्यान सावन आमी सगळें कोत्ता, करूंक आवडटा. पूण केन्नाय तें म्हणनाय तूं तशें जायना. दुसऱ्यांचें आमी ते भाशेन पळयलें की ना आमकांय तेच भाशेन करूनचें दिसता. बरें न्हय पूण वायट पळयतें. पूण त्या वेळार आमी घट रावया. इतल्या दिसांनी आमकां तें सांगलेलें आसा. तर ह्या वेळार हें सगळें घडच्याक आमी सदांच ताका हाजीर जावया आनी तो आमकां गोठायन बसतलो. सगळीं जाणां आमचे हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजून आमी बरोवन येता. कुडींत मनांत ओतम्यान इतली ताचें आमचें सवें गोठाय आसा. आमी ताचे गोठायन बरोवन आयिल्लीं आसा आनी ताच्या हे गोठायंत सगळें आमचे भितर आहा तितलें देवाक पोत्तून दिवया. तें देवाचें वो आमचें. देवाचें तें अदीक बरें जावंक लागतलें. आमचें आहा तें काडून त्या जाग्यार देवाचें बरेंपण आमचें सगळें तो भरून काडटलो. हे परी आमी दर दिसा अदीक आनी अदीक ताचें सारकें जातलें हांव. आनी जेन्ना आमचेर प्रसंग कोसळटात त्या वेळार भिवचें न्हय. त्या वेळार हीच प्रॅक्टीस आमी चालू दवरया. जें भायल्यान घडटा आनी भितरल्यान आमच्या अंतस्करणान जें म्हणना तूं उपजवता तें सगळें ताचे सवें दवरया आनी तो आमकां गोठायन बसतलो आनी आपल्या पवित्र आत्म्यान कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय, कशें करूंक जाय तें सगळें सुचयतलो. ह्या वेळार आमी आतां सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासून मागया हे पिडेंतली आमकां निवार म्हणून. सोरपोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवळायन आयकून घे. यावची सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणदायक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक
तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमेन. बेठवण्याचें गायन घेवन आमचें सगळ्यांच जिवीत आतां जेजूक बेठोवया. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प उदितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूच्या नांवेन आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळ जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्प उदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्प कालयेन सोरताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रचलां. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेची उदोरी ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जीवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वच्या आदीं
जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रोगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड पोरगोटुया. Sumia Jesu, ami orakata, ani kashin levieta, title mari, tu voi movan Jesu, ami tuce moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्तांव आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समोर पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काटलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हणून मागतां. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen. जेजूचे मागणे आतां आमी भक्तीपणी म्हणया, कित्याक तो आमच्या अंतस्करणांत कितें चलता तें जाणो. सगलें ताका ओपून आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतलीं सुटोय आनी सोर आकांतांतलीं वाटाय. त्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुजे दोरमदूतांक पडलें आनी आतां आमी घरा आसलेल्यांक आमकां तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. Amen. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती.
शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणीन शेवूंक हें मागणें म्हणया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा येता. तुजे सोरशिलो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला, आनी ताचे वरवीं आमच्या सोरवंडरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. आंकवार मारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं, हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. तुमकां सगल्यांक देवाचें बरेंपण मागता, आनी तुमी जें मागलेलें आसा तें सायबान आनी सांत आंतोनीन तुमकां फावो करचें म्हणून हांव तुमचेर आतां हो आशिर्वाद दितां. सर्वेस्पोत तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोरपोदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्योंत आंतोनीक हें मागणें. नोमान तुका सांत आंतोन, तूं फूल निर्मळाचें आनी आनंद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटेकायेच्या आनी देव मोगाच्या बडव्या आनी खुशाल बरीत जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका भरला म्हूण दिवन भोव खालतेपण, काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा बरवाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोद कर म्हूण ह्या किरकोळा पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुमकां जाय तें मागात. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या, जो तुवें केलेलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार खेळटा आसतना एक खोंतीक सांपडलेल्याच्या आदारा तूं अधिकार वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जें तुजे वरवीं मागता अशें जावं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Vigyácie góli
बाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विश्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना, कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय, पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्ट पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन.